नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. व्हिएतनामाचे प्रधानमंत्री पाम मेन चिन्न हांचे भारतात आगमन. राष्ट्रपती भवनात दिलो येवकार. प्रधानमंत्री आनी पाम मेन चिन्न हांचे मदीं जाली वेगवेगळ्या विशयाचेर भासाभास आनी कबलाती. काल सांजे सावन चालू आशिल्ल्या उटंगाराच्या पावसाक लागून राज्यांतल्या चडशा वाठारांनी हुंवाराची परिस्थिती. लोकजीण जाली विस्कळीत. संकट निवारण पंगड कार्यरत. विधानसभेत माहिती. उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेशात लेगीत उटंगाराच्या पावसाक लागून लोकजिणेचेर जालो परिणाम. केरळातल्या वायनाड मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो पावलो 188चेर. काणकोण तालुक्यांत किडनी दुयेंतीचो आंकडो वाडिल्ल्याचो विशय आसा गंभीर. केंद्र सरकाराच्या पालवान कारण सोदपाचो करतले यत्न. भलायकी मंत्र्यांनी दिली माहिती. आणि खेळांत ऑलिंपिक पॅरिसात सुरू आशिल्ल्या ऑलिंपिक खेळा सर्तीत 6व्या दिसा स्वप्नील कुसाळे हांणी रायफल 3 प्रकारांत मेळयलें कांस्य पदक. दादल्यांच्या बॅडमिंटन खेळांत भारतीय खेळगड्यांक घेवची पडली हार. पळोवया खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज नवी दिल्लीत भारत भोंवडेर आयिल्ल्या व्हिएतनामाचे प्रधानमंत्री फाम मेन चिन्न हांची भेट घेवन वेगवेगळ्या विशयाचेर भासाभास केली. भारताच्या भेटेर आयिल्ल्या फाम मेन चिन्न हांकां आयज सकाळीं राष्ट्रपती भवनाच्या प्रांगणांत शिष्टाचारा प्रमाण येवकार दिलो. ते उपरांत तांणी राजघाटाचेर वचून राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हांकां आर्गां ओंपलीं. उपरांत जाल्ल्या एका कार्यावळींत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी व्हिएतनामचे प्रधानमंत्री फाम मेन चिन्न हांणी आभासी प्रणालीच्या माध्यमांतल्यान व्हिएतनामांतल्या म्हानरांग हांगच्या दूरसंचार विश्वविद्यालयांतल्या सॉफ्टवेअर पार्काचें उक्तावण केलें. हो प्रकल्प भारत आनी व्हिएतनाम हांच्या जोडपालवान सुमार $5 मिलियन खर्चून उबारला. दोनूय फुडाऱ्यां मदीं सीमा शुल्क, क्षमतावर्धन, शेती संशोधन आनी शिक्षण, दर्या उदरगत, वखदी झाडांची लागवड तशेंच कायद्याच्या मळार लेगीत समजिकायेची कबलाती जाल्यो. प्रसार भारती आनी व्हॉयस ऑफ व्हिएतनाम हांचे मदीं रेडिओ आनी टेलिव्हिजन वाठारांत लेगीत समजिकायेच्यो कबलाती जाल्यो. भारत आनी व्हिएतनाम हांचे मदले संबंद फाटल्या 10 वर्सांत अदीक घटमूट जाल्यात आनी दोनूय देशां मदली व्यापाराची गती 85% वाडिल्ल्याची माहिती ह्या वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दिली. हमने निर्णय लिया है कि ग्रीन इकोनॉमी और न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा. ऊर्जा और पोर्ट डेवलपमेंट में एक दूसरे की क्षमताओं को पारस्परिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा. दोनों देशों के प्राइवेट सेक्टर, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस और स्टार्टअप्स को भी आपस में जोड़ने की दिशा में काम किया जाएगा. फ्रेंड्स, कृषि और मत्स्य पालन दोनों देशों की अर्थव्यवस्था का अहम भाग है. ये सेक्टर्स लोगों की आजीविका और फूड सिक्योरिटी से जुड़े हैं. हमने तय किया है कि इन क्षेत्रों में जर्म प्लाज्मा एक्सचेंज और जॉइंट रिसर्च को बढ़ावा दिया जाएगा. देशांतल्या हेर वाठारां गोंयांत लेगीत काल सांजे सावन पावसान परतून नेटलो. 70 दीस सांखळे वाठारांत हुंवाराची परिस्थिती निर्माण जाल्ल्यान आयज सकाळीं येरादारीचेर ताचो परिणाम जालो. कळणे न्हंयेक हुंवार आयिल्ल्या कारणान चांदेल हांगा रस्त्याचेर उदक आयलें. दुचाकी आनी 4 चाकी वाहनां लेगीत उडकून पडलीं. मोपा विमानतळाचेर वचपी रस्तो लेगीत उदकापोंदा गेल्ल्यान विमान प्रवाशांचे हाल जाले. आयज सकाळीं हुंवार पिडीत वाठारांतल्या शाळांत गेल्ल्या विद्यार्थ्यांक तांच्या पालकांनी ताकतिकेन घरा व्हरपाचे निर्देश शिक्षण संचालक शैलेश झिंगडे हांणी शाळा वेवस्थापनाक दिले. काल राती सावन सुरू जाल्ल्या उटंगाराच्या पावसाक लागून 70 न्हंयो उपाटून व्हांवतात. होंडा वाळपय, सोनाळ वाळपय ह्या मार्गावेली येरादारी आयज सकाळीं ठप्प जाली. हुंवाराक लागून बऱ्योचश्यो शाळा बेगीन सोडल्यो. वेळूस हांगा वाळवंटी न्हंयेक जाल्ल्या धामशे हांगा लेगीत म्हादय न्हंयेक हुंवार आयिल्ल्यान लोकजीण विस्कळीत जाली. डॉ. स्नेहा
गीते हांणी हुंवार पीडित दिवचल तालुक्याक भेट दिवन परिस्थितीची पळोवणी केली. अरबी दर्यांत आनी बंगालच्या उपसागरांत निर्माण जाल्ल्या उण्या दाब्याच्या पट्ट्याक लागून पावसाचें प्रमाण वाडलें. हवामान खात्यान आयज पुराय गोंयांत रेड अलर्ट जारी केला. फाल्यां लेगीत हवामान खात्यान ऑरेंज अलर्ट घोशीत केला. फाटल्या 24 वरांत सगळ्यांत चड 200 मिलीमीटर पावसाची नोंद केपें हांगा जाली. अंदूच्या वर्सांत जुलय म्हयन्यांत पडिल्ल्या पावसान फाटल्या 124 वर्सांचो रिकॉर्ड तोडून 2124 मिलीमीटर पावस पडिल्ल्याची नोंद जाल्ल्याची म्हायती NIOचे संशोधक M रमेश कुमार हांणी दिल्या. गोंय पुलिसांच्या येरादारी विभागात पावसांत आडखळ आयिल्ल्या येरादारीचेर नियंत्रण दवरून लोकांक कांय प्रमाणात थाकाय दिल्या. संकटकालीन परिस्थितींत गोंय पुलिसांच्या 112 ह्या पुलीस हेल्पलायन नंबराचेर संपर्क साधपाचें आवाहन गोंय पुलिसांनी केलां. दिवचल तालुक्यांत पिळगांव बागवाडो हांगा हुंवारांत अडकून पडिल्ल्या 8 जाणांक वाटावपाक बचाव पंगडाक यश आयलें. गोंयचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी हुंवार पीडित लोकांची भेट घेवन चवकशी केली. उत्तराखंड राज्यांत टिहरींतल्या घनसाली हांगा ढगफुटी जाल्ल्या घडणुकेंत 2 जाणांक मरण आयलां जाल्यार 1 जाण बेपत्ता आसा. उटंगराच्या पावसाक लागून केदारनाथ सावन 70 किलोमीटर मेरेनच्या रस्त्याचें लुकसाण जालें. अडकून पडिल्ल्या लोकांक सुरक्षीत सुवातेचेर पावयल्यात. रुद्रप्रयाग हांगा पावसाक लागून न्हंयांची पातळी वाडल्या. मुखेलमंत्री पुष्कर सिंग धामी हांणी आपत्ती वेवस्थापन विभागाच्या सचिवां वांगडा चर्चा करून बचाव आनी मजत कार्याचो नियाळ घेतला. देहरादून आनी पौड़ी गढ़वाल जिल्ह्यांत शाळा आनी महाविद्यालयांक सुटी दिल्या. हिमाचल प्रदेशांत रामपूर हांगा ढगफुटी जाल्ल्यान 19 जाण बेपत्ता जाल्यात. तर राजधानी दिल्लीत लेगीत उटंगराच्या पावसान झोडपून काडला. दिल्लीतल्या खुबशा रस्त्यांनी उदक तुंबिल्ल्यान रस्तो येरादारीचेर तशेंच हवाई येरादारीचेर लेगीत परिणाम जाला. कांय विमानांचे मार्ग लेगीत वळयल्यात. दिल्लीत शाळा आनी महाविद्यालय लेगीत आयज बंद उरची पडली. केरळांतल्या वायनाड वाठारांत जाल्ल्या पालसणा कोसळपाच्या घडणुकेंत मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो 180चेर पावलो जाल्यार अजूनय सुमार 200 जाण बेपत्ता आसात. संकश्ट निवारण आनी बचाव पंगडाचे जवान फाटले 2 दीस सेगीत मजत कार्य करीत आसात. जखमीक हॉस्पिटलांत घालपाचें काम सुरू आसा. पावसाक लागून बऱ्याच कामांत आडमेळी येतात. मजत कार्याचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वता नदर दवरून आसात. ह्या वाठारांत व्हडा प्रमाणांत पालसणा कोसळिल्ल्यान येरादारी लेगीत प्रभावीत जाल्यात. भारतीय हवामान विभागान मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर आनी कासरगोड ह्या वाठारांत आयज लेगीत ऑरेंज अलर्ट जारी केला. वायनाडांतल्या घडणुकेच्या फाटभुंयेर गोंयांत लेगीत पालसणा कोसळपाच्या संभाव्य सुवातांचो सोद घेतला आनी कसल्याच तरेची दुर्घटना घडची न्हय हे खातीर सरकार सादूर आसा अशें निवेदन राज्याचे शार उदरगत आनी नगर नियोजन मंत्री आतानासियो मोन्सेरात हांणी आयज विधानसभेत केलें. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांणी हे विशीं मांडिल्ल्या लक्षवेधी सुचोवणेचेर तांणी सरकाराची भुमिका स्पश्ट केली. Wayanad district of Kerala, which is a neighboring state of Goa, unfortunately experienced a massive landslide causing several deaths and injuries. Goa SDMA has conveyed condolences and willingness to support for landslide relief efforts in Wayanad, Kerala to respective collector of the affected district via email. The landslide atlas of India, prepared by National Remote Sensing Center ISRO, Hyderabad in February 2023 had ranked the North and South Goa district of the state as 111th and 121st rank respectively regarding to the exposure to landslides among the 147 landslide prone districts of the country. Wayanad district of Kerala state has been ranked 13th as per the report prepared by ISRO. In case of emergencies, government has constructed 11 multi-purpose cyclone shelters, 4 in the north and 7 in the south, with all basic facilities for providing temporary accommodation to the disaster-affected victims whenever required. गोंयचे उदरगत करतना सैमाचें उल्लंघन जावचें न्हय हाची जतनाय सरकारान घेवंक जाय अशें मत विरोधी फुडारी युरी आलेमांव हांणी आयज राज्य विधानसभेत उक्तायलें. केरळांतल्या वायनाड दुर्घटनेचो संदर्भ घेवन तांणी आपले विचार उक्तायले. क्लायमेट सायंटिस्ट आहे दे हॅव वॉर्न्ड अस ऑफ समथिंग ऑफ द वॉर्मिंग अप ऑफ द अरेबियन सी जे पयलें बिकॉज दिस इज लिडिंग टू अ फॉर्मेशन ऑफ समथिंग नोन एज अ डीप क्लाउड सिस्टम. दिस इज द क्लायमेट चेंज, अ न्यू फिनॉमिनन दॅट इज हॅपनिंग.
And this is basically resulting in heavy rainfall in a short time of a frame. आमचे जे वायनाडान जे जाल्ले ते प्रोफेसर गाडगिलान एक रिपोर्ट केल्लो and he had sent it to the Ministry of Environment and Forest, and in his report he had said that the Western Ghats they are a very old ecosystem, and this ecosystem needs to be protected and it should be given a biodiversity hotspot to protect the Ghats. Speaker sir, म्हाका दिसता because the rainfall here, there's a rise of 75.5%, so there's some scientific data. We need to re-evaluate जे गोंयान जाता. We need to plan. We need not go into any unscientific development with this age of climate change and global warming. You have mentioned about ISRO. ISRO has said that North Goa and South Goa both are landslide prone. They have warned you. खबरापत्रात घेऊया एक लहानसा विसव. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे। इस साल 29 जुलाई से 3 अगस्त तक भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने लोक अदालत का आयोजन किया है। इस साल सर्वोच्च न्यायालय अपने 75वें वर्ष की वर्षगांठ पर इस स्पेशल लोक अदालत का आयोजन करते हुए ये ध्यान में हमने रखा है कि सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी मामले नागरिकों के लंबित हैं, और मैं आप सब से गुजारिश करता हूँ, लिटिगेंट्स से गुजारिश करता हूँ, वकीलों से, एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड से, कि इस लोक अदालत में आप हिस्सा लें, ताकि ये सारे जो मामले हैं इनमें जहाँ हम कर सकें इनका हम निवारण कर लें और शीघ्र लोगों को न्याय पहुँचाएं। विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेले खबरो. बांबोळीच्या गोंय वैजकी महाविद्यालय इस्पितळांत तज्ञ दोतोरांचो उणाव आसा आनी वेगवेगळी यंत्रणा वापरपी तंत्रज्ञ लेगीत उपलब्ध जायनात. ह्यो रित्यो आशिल्ल्यो सुवातो भरपा खातीर भलायकी खातें यत्न करता अशी जाप भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी आयज विधानसभेत दिली. दिवचलचे आमदार चंद्रकांत शेट्टी हांणी विचारिल्ल्या एका प्रश्नाक ते जाप दिताले. PHC CHC आमी ज्या तरेन आमच्या सरकारान जे केल्ले आसा, परत सांगता की आमी जेन्ना जेन्ना चर्चा करता आमी वेगळ्या तरेन आमी HLL म्हणून एक कंपनी जी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची कंपनी आहे त्यांचो एक प्रपोजल पयलीं घातलेलो. आयज ते HLL फुडें वचूंक सोदिना. आमी कित्याक म्हणजे आमकां लॅब टेक्निशियन, रेडिओलॉजिस्ट आनी ह्यो सगळ्यो गोश्टी जे जाता, कसलेय घटना घडल्यार ताबडतोब थंयच्या थंय ते गोश्टी जावंक जाय. देवर कमिंग अप विथ अ कॉम्प्रिहेन्सिव प्रपोजल एक्स टू टेक एन हब एंड स्पोक मॉडल जे आमचे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आनी पेरिफेरियल हॉस्पिटल स्पीकर सर ते म्हणजे खंयच शॉर्टेज जर आमकां पडची ना. जे आमकां कितें जाता आयजच्या दिसा आमकां केन्ना केन्ना रेडिओलॉजिस्ट, केन्ना केन्ना आमकां जो टेक्निशियन लागता ते एक्सरे बी काडपाक आमकां शॉर्टेज पडटा. मागीर आमी तेच मनशाक आमी 2-2, 3-3 कडेन ताका रोटेट करता. तशें जावचें ना. आमी म्हणूनच आमकां परत एकदां विचार करून आमकां ह्या तरेचो एक हब एंड स्पोक मॉडल जे खंय ते हे सगळे रेडिओलॉजीचे इक्विपमेंट बी हाडपाक. आतां तुमी जर सरकाराक विचारले, एक प्रॅक्टिकली हांव सांगता, तुमी यू नो द कॉस्ट ऑफ ईच एंड एवरीथींग. एक ओवरनायट आमी सगळे कडेन आमकां जे खंय आमचें कितें आहा तें तरी चलपाक जाय. काणकोण तालुक्यांत किडनी दुयेंतीचो आंकडो वाडिल्ल्याचो विशय गंभीर आसा आनी त्या खातीर केंद्र सरकाराच्या माध्यमांतल्यान ताची कारणां सोदपाचो प्रयत्न सरकार करता अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी विधानसभेंत सांगलें. आलेक्स रिजनल हांच्या प्रश्नाचेर जाप दितना तांणी राज्यांत फुकट वखदां आनी DDSY मार्फत फुकट भलायकी सेवा सरकार दिता अशेंय सांगलें. काणकोण वाठारांत किडनी दुयेंतीचो आंकडो कित्याक वाडटा हाचो सोद घेवपा खातीर राष्ट्रीय भलायकी संस्थे कडल्यान तज्ञांचें मार्गदर्शन घेतलें अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलें.
will commission another study, and what he says is absolutely correct, that we must find the cause, how to reduce it. But we have started dialysis center to ease the burden on the people from traveling at distances. पण ते बी करपाची गरज आहे. आणि दुसऱ्या सायडीन त्यांनी जे सांगला ते सारखे सजेशन दिल्ले आसा, ते सजेशन घेऊन ते फास्ट ट्रॅकार एक एजन्सी नाजाल्यार खंय तरी आमचे गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन बी कितलेय टायअप्स आसा बाकीच्या देशा कडेन आयजच्या दिसा, तेंच्या कडेन आमी पळोवन आयज कोरियाचे कांय लोक येता आमकां मेळपाक, कोरियाचे लोक येता की नवीन कितें टेक्नॉलॉजी बेश्टे शेअर करपाक, आनी ते दिल्ली जेन्ना येता ते हांगा आमच्या राज्यान बी येतले आमकां सांगपाक. पूण त्याच बरोबर हे वेगवेगळे देश जे खंय तेंची प्रगती वेगळ्या तरेन जाल्ली आसा, आनी हे तुवें जे ऑनरेबल मेंबरान जे सांगला, in order to reduce it, to go to the actual cause of the problem rather than only solution. राज्यभरातल्या पंचायत कर्मचाऱ्यांच्या हाजेरीचेर नदर दवरपा खातीर आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हळ्यार AI बेस्ट फेस रिकग्निशन यंत्रणा फुडल्या 6 म्हयन्यां भितर दरेक पंचायत कार्यालयांत कार्यान्वीत करतले, अशी माहिती पंचायत मंत्री मोविन गुदिन्हो हांणी विधानसभेत दिली. मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेठ हांणी विचारिल्ल्या प्रश्नाक ते जाप दिताले. आता एक नवीन युजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स AI बेस्ड फेशियल रेकग्निशन आयडेंटिफिकेशन सिस्टम हे आमी इंट्रोड्यूस करता. हेजे अशे परिणाम जावपा आसात, तेका इवन इंटरनेट कनेक्शन ना जाल्यार चलता, नुस्तें तेंचे ती ॲप डावनलोड करून ते आमी इंटग्रेट करून आमी ऑलरेडी हे गोवा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम तेंचे कडेन दिल्ले आसा. बाब रोहना कडेन हांवें मागला, तेजे डिपार्टमेंटा कडेन मागला, ऑन टॉप प्रायोरिटी आमकां हें करून दी. आमी टायमलायन हेजो 6 म्हयने घेतलेले आसा, दॅट विदीन 6 months इट वील बी ऑपरेशनल. बाय बिफोर जानेवारी एंड नेक्स्ट इयर हें ऑपरेशनल इन ऑल द पंचायत आमी करपा सोदता. हें ऑपरेशनल करता तेन्ना सेक्रेटरी आसून दी, क्लार्क आसून दी, प्यून आसून दी, वेन ही इज इन द ऑफिस, वेन ही इज आउट ऑफ द ऑफिस, ऑटोमॅटीक इवन वर्कलोड कितें करता तेंय तितून ऑटोमॅटीक फीड जातले, आनी आमकां कळटले वीच हाव मच वर्कलोड इज देर ऑन अ पर्टिक्युलर स्टाफ इन दॅट पंचायत. राज्यांत उदकाचो उणाव ना, तरी पासून फुडल्या काळात उदकाचो उणाव जावचो न्हय हे खातीर वेगवेगळ्या न्हंयांचेर 100 बंधारे बांदपाचो प्रस्ताव सरकारा मुखार आसा, अशी माहिती उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी दिली. काल सांजे विधानसभेत उदका स्रोत खात्या वेल्या पुरवणी मागण्यांचेर जाप दितना मंत्री उलयताले. हांवें 100 बंधाऱ्यांचे टार्गेट दवरला. Additional 374. I'm going to add additional 100 bandaras to this. The number will be 474. Possible that by 26, I would say, let us make it 500. 500 bandara गोंया आसपाक जाय. And there is scope. बंधारा बांदपाक जाता, घेवपाक येता. बा विजयान विशय काडिल्लो की 2047 कितें जातलें काय म्हणून उदका संबंधी वगैरे वगैरे. I tell you, फाटल्या 2 वर्सांक चड करून 1.5 वर्साक 3 dams I'm exploring. एक शिरोड्या माणके गवळ म्हणटात थंय, ऑफ द सायज ऑफ ऑलमोस्ट लायक आमठाणे. दुसरो आसा तो काजूमळ आनी तिसरो तातोडे. हातूंतले 2 डॅम जे आसा पळय न्ही, दॅट माय एफर्ट्स वील बी टू पुट द फावंडेशन स्टोन मे बी बाय मार्च एप्रील जावंक जाय दिसता म्हाका. आनी हे 2 जाले जर जाय जाल्यार आमकां खुबसो उदका संबंदी आमकां कितें म्हणटा अशें सपोर्ट मेळटलो. सर्वोच्च न्यायालयात म्हादय संबंधीच्या याचिकेत गोंयची बाजू भक्कम आसा. प्रवाह समितीन म्हादय पात्राची पळोवणी केल्या. म्हादय विशीं सरकार गंभीर आसा अशें उदका स्रोत खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी सांगलें. उदका पुरवण आनी सहकार खात्याच्या अदमासपत्रकीय मागण्यांचेर जाल्ल्या चर्चेक मंत्री शिरोडकर जाप दिताले. Our democratic setup भितर we see in the entire country there are tribunals for water disputes for various countries, I mean the states. तातूंत आमी we succeeded in getting the Pravah committee nominated. Committee nominated जाली. We again pursued the matter and we saw to it at the right moment, right time. The Pravah committee has visited Basin. They have said it, familiarization, yes. म्हाका जर आज हांगसे म्हटलें केरळाचें म्हटल्यार जर जायत हांव ज्या जाग्यार वचूंक ना पावूंक ना, तामिळनाडू. केरळा तरी पावला हांव, तामिळनाडू विशेष पावूना. त्या संबंध म्हटलें जर जायत, आय विल हॅव टू ऑलवेज से लेट मी फॅमिलियरायज फर्स्ट विथ दिस इज वॉट यू हॅव डन. आय एम वेटिंग फॉर द रिपोर्ट येतले तांचो. आनी समज अशें एक बरी गजाल जाल्या की आखोदेका हाल डायवर्शन जालां. 2018 पयलीं कॉन्ट्यूट बांदलो, उदक व्हरपाक पळयलें वगैरे वगैरे, जाचेर सुप्रीम कोर्टान काही बाबतींत स्टे दिल्ले आसा.
and matter is sub judice अशें म्हणून वगैरे रावनात. We see that we are trying to collect all this documentation which are going to support our matter in the Supreme Court. खोबरापत्रांत घेऊया एक लहानसा विसर. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद. इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल. OTT पर है किसकी धूम. थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर. डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर. पळया मुखावेले खबरो. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी पर्वरी सचिवालय प्रांगणात वीज खात्याच्या फुल्ली ऑटोमॅटिक केबल फॉल्ट लोकेटिंग व्हॅन या वाहनाचे लोकार्पण केले. भूंयगत वीज वाहिन्यांत बिगाड असल्यार 25 किलोमीटर वाठारात तो त्या वाहनाच्या माध्यमांतल्यान कळपाची सोय ह्या यंत्रणेत आसा. ह्या लोकार्पण कार्यावळींत वीज मंत्री रामकृष्ण ढवळीकर, आमदार विजय सरदेसाय, आमदार डॉक्टर देविया राणे, आमदार रुडाल्फ फर्नांडीस, वीज खात्याचे मुखेल अभियंते स्टीफन फर्नांडीस हे वेळी हाजीर आशिल्ले. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी ह्या वाहनाविशीं अदीक माहिती दिली. हे मशीन हे मशीन अशा पद्धतीचे आसा की ते फॉल्ट फायंडिंग करपा खातीर अप्रॉक्सिमेटली आमी म्हणटा 25 किलोमिटर सुद्दां हांगातल्यान लोकेट करपाक शकतले की फॉल्ट एट 25 किलोमिटर्स आनी ताच्या उपरांत थंयसर गेल्या उपरांत एक्झॅक्टली इतकोच ओपन करून केबलाचो फॉल्ट आमी फायंड आउट करपाक शकतले. नवीन एडवान्स टेक्नॉलॉजी हाडल्या प्रमाणे ताका येवपी फुडल्यो डिफिकल्टीज आहा पळय त्योय रिजॉल्व करपा खातीर अशा पद्धतीची इक्विपमेंटाची गरज आसा. पॉवर मिनिस्टर डॉ. सुनील नवेकर, स्टीफन हाणें इनिशिएटीव घेवन अप्रॉक्सिमेटली 3.5 करोड रुपी स्पेंड करून हे मशीन घेतला. म्हणजे आमी मशीन सेंट्रली पणजेत लोकेट आसतले. फाल्यां सकाळी ते सत्तरीन आसूं, पेडण्यान आसूं किंवा काणकोणान आसूं, ज्या जाग्यार केबल फॉल्टी जालो म्हणून कळ्ळो ही गाडी डायरेक्टली थंय वतली. थंय वचून केबल पयल्या जाग्याचेर एंट्रन्साचेर खंय आसा चॅक करतले. ताका कळटलें की बाबा 25 किलोमिटराचेर फॉल्ट फायंडिंग आसा. तो पर्टिक्युलरली त्या जाग्यार वयतलो मागीर आनी तितक्याच एरियेत 1 मिटरच्या हातून तो खड्डो खणून तो केबल हो रिप्लेस केलो वयतलो, जॉईंट केलो वयतलो. अशा पद्धतीची टेक्नॉलॉजी आज आमी इंट्रोड्यूस करता. केंद्र सरकाराच्या वेगवेगळ्या योजनांचो लाभ गोंयच्या लोकांक मेळटा अशें राज्यसभा वांगडी सदानंद शेट तानावडे हांणी आयज राज्यसभेत सांगलें. घर निर्माण आनी शार उदरगत खात्यावेल्या चर्चेंत खासदार तानावडे हांणी कोंकणींतल्यान उलोवप केलें. आज ह्या सदनान हांव भारतीय घटनेच्या 8व्या परिशिश्टांत समाविष्ट गोंयची कोंकणी हातून संबोधन करता. 2014 उपरांत मोदी सरकारान शहरी विकास आनी आवास ह्या क्षेत्रांत अनेक महत्वपूर्ण पावलां उचल्लीं आनी प्रगती साधली. ह्या योजनांचो मुख्य उद्देश जनसहभागांतल्यान समेस्त जनतेक बऱ्यांतले बरें जीवनमान दिवप असो आसा. प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 सावन सुरू जाली. प्रत्येक नागरिकाक स्वताचें घर आसचें अशें सपन आसता आनी प्रायम मिनिस्टर आवास योजना अंतर्गत 1,12 लाख घरांचें बांदकाम जावन अनेक परिवारांचें जीवन बदल्लें. फुडल्या 5 वर्सां भितर प्रायम मिनिस्टर आवास योजना 2.0 अंतर्गत 10 लाख कोटी खर्चून शार वाठारांत 1 कोटी गरीब आनी मध्यमवर्गीय कुटुंबाक हक्काचें घर मेळचें ही अभिमानाची. संसदेत आयज रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी देशांतल्या रेल्वेच्या कामाचो नियाळ घेतलो. आपल्या उलोवपांत तांणी 50 अमृत भारत गाडयांच्या उत्पादन प्रकल्पाचो निर्णय घेतला अशें तांणी सांगलें. अमृत भारत गाडयांक लागून सुमार 1000 किलोमिटरच्या प्रवासाक सुमार 400 ते 450 रुपया खर्च करचो पडटलो अशें तांणी म्हळें.
अमृत भारत ह्या खासा गाडयेन प्रवाशा खातीर अर्विल्ल्यो सुविधा आनी खर सुरक्षा आसतली अशें तांणी सांगलें. जो जनरल कोच के लिए जो डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि यात्रा के लिए जो डिमांड बढ़ रही है ओवरऑल, उसमें उसको ध्यान में रखते हुए अभी अगले कुछ ही महीनों में करीब 2500 एक्स्ट्रा जनरल कोचेस के प्रोडक्शन का काम हाथ में लिया गया है और जो स्टैंडर्ड कॉम्पोजिशन है जिसमें हर मेल एक्सप्रेस में मिनिमम 4 जनरल कोच रहेंगे, वो कॉम्पोजिशन बहुत जल्दी सारी की सारी मेल एक्सप्रेस ट्रेन्स में हो जाएगा. गोवा श्रमिक पत्रकार संघटना आणि गोवा मराठी पत्रकार संघ हांच्या जोडपालवान आयज पणजेंतल्या श्रमशक्ती भवनात लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक हांची 104वी पुण्यतिथी मनयली. ह्या कार्यावळीक माहिती आनी वितरावण संचालक दीपक बांदेकर खासा सोयरे म्हूण हाजीर आशिल्ले. भारतीय समाज आनी राष्ट्र हांच्या घडणुकेंत पत्रकारांची जबाबदारी मोलादीक आसा अशें ह्या वेळार उलयतना बांदेकर हांणी सांगलें. स्वतंत्र चळवळींत लोकमान्य टिळकांनी मोलादीक योगदान दिलां. सार्वजनीक गणेशोत्सव सुरू करून स्वातंत्र्या खातीर लोकां मदीं जागृताय करपाचें काम तांणी केलें. केसरी आनी मराठा ह्या दिसाळ्यांच्या माध्यमांतल्यान तांणी चळवळ घडवण्यासाठी आणि स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी त्यांनी जे कार्य केलं ते आज 104 वर्षानंतरही सर्वांना माहीत आहे आणि त्याचा सर्वांना अजूनही गरज वाटते त्या कार्याची. पण बाकीच्या वक्त्यांनी जसं म्हटलं की ते कार्य कुठेतरी दिशाहीन झालेलं आहे सध्या किंवा लुप्त पावलेलं आहे. 2 मोठी कार्य त्यांची म्हणजे पत्रकारिता, ज्यांनी जे मराठा आणि केसरी हे वर्तमानपत्र सुरू केली, तसंच समाज सुधारण्यासाठी जो सार्वजनिक गणेशोत्सव ज्यांनी सुरू केला तो सुद्धा आज कुठेतरी त्यांनी ज्या दिशेने सुरू केला होता त्या दिशेने वाटचाल करत नाही असं वाटतं. भारतीय क्रिकेट पंगडाचे आदले प्रशिक्षक तशेंच नामनेचे क्रिकेट खेळगडे अंशुमन गायकवाड हांकां काल रातीं वडोदरा हांगा मरण आयलें. तांची पिराय 71 वर्सांची आशिल्ली. 1975 ते 1987 ह्या काळांत अंशुमन गायकवाड हांणी 40 कसोटी आनी 15 एकदिसाच्या सामन्यांत भारताचें प्रतिनिधित्व केलें. भारतीय क्रिकेट पंगडाचे प्रशिक्षक आनी राष्ट्रीय निवड समितीचे वांगडी म्हण लेगीत तांणी काम केलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी अंशुमन गायकवाड हांच्या मरणाचेर दुख्ख उक्तायलां. एक प्रतिभावान खेळगडो आनी नामनेचो प्रशिक्षक म्हूण तांणी दिल्ल्या योगदाना खातीर ते सदांच यादीन उरतले अशें प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या संदेशांत म्हळें. पॅरिस ऑलिंपिकांत आयज 6व्या दिसा महाराष्ट्राचो नेमबाज स्वप्नील कुसाळे हांणी 50 मीटर रायफल 3 पोझिशन प्रकारांत निमाण्या फेरयेंत कांस्य पदक मेळयलें. हाका लागून भारताचो पदकाचो आंकडो 3 जाला. दादले आनी बायलां ह्या दोनूय पंगडाची 20 किलोमीटर चलपाची निमाणी सर्त तशेंच हॉकी आनी बेल्जियम हांची उपांत्य फेरयेची लढत आयज जावपाची आसा. तिरंदाजी, सेलिंग, नेमबाजी आनी गोल्फ ह्या खेळा प्रकारांत लेगीत भारतीय खेळगडे वांटो घेतले. भारताचे सात्विक साईराज, रानिकी रेड्डी आनी चिराग शेट्टी दादल्यांच्या बॅडमिंटन दोट्टी खेळांत उपांत्यपूर्व फेरयेंत बाद जाले. भारताची निखत झरीन हिका बायलांच्या 50 किलो मुष्टियुद्ध खेळांत चीनाच्या वुयू हिच्या आड हार खावची पडली. पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केलां ते प्रमाणाचें चडांत चड तापमान 30 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 24.5 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. निमाणे कडेन परत एक फावट मुखेल खबरो. व्हिएतनामाचे प्रधानमंत्री पाम मेनचिन हांचे भारतात आगमन. राष्ट्रपती भवनात दिलो येवकार. प्रधानमंत्री आनी पाम मेनचिन हांचे मदीं जाली वेगवेगळ्या विशयाचेर भासाभास आनी कबलाती. काल सांजे सावन चालू आशिल्ल्या उटंगाराच्या पावसाक लागून राज्यांत चडशा वाठारांनी हुंवाराची परिस्थिती. लोकजीण जाली विस्कळीत. संकट निवारण पंगड कार्यरत. विधानसभेंत म्हायती. उत्तराखंड आनी हिमाचल प्रदेशांत लेगीत उटंगाराच्या पावसाक लागून लोकजिणेचेर जालो परिणाम. केरळांतल्या वायनाड घडणुकेंतल्या मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो पावलो 188. काणकोण तालुक्यांत किडनी दुयेंतीचो आंकडो वाडिल्ल्याचो विशय आसा गंभीर. केंद्र सरकाराच्या पालवान कारण सोदपाचो करतले यत्न. भलायकी मंत्र्यांनी दिली म्हायती. आनी खेळांत ऑलिंपिक पॅरिसांत सुरू आशिल्ल्या ऑलिंपिक खेळा सर्तींत 6व्या दिसाक स्वप्नील कुसाळे हांणी रायफल 3 प्रकारांत मेळयलें कांस्य पदक.
दादल्यांच्या बॅडमिंटन खेळात भारतीय खेळाडूंक घेवची पडली हार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात. ते खातीर आमच्या फेसबूक पेज डीडी न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल डीडी न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच डीडी चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, डीडी फ्रीडी चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवंक शकतात. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.